प्रदीप बाब, आज आमच्या आमदारान सोलर लायट्स इनॉग्रेट केल्या आणि तुका आश्वासनूय दिला की आणि फुडली कामां घेतलो म्हणून कन्स्टिट्युएन्सी देवस्थानाची, कितें म्हणून सर? फाटल्या 2-3 वर्सांक पळोवंक गेल्यार दत्त देवस्थानाच्या उदरगतीक गांवकाऱ्यांनी जसो आमकां आदार दिला तेच भशेन आमदार केदार नायकानूय खूब तेंको दिला, सरकाराची मदत आसा. 2 वर्सां पयलीं फाटीं गेल्यार हांगा एक जी धाकटी रिटेनिंग वॉल बांदल्या ती बांदलेली आनी तिजो पाठपुरावो दिलीप पळवयकारान सुरवात केल्लो तो कॉन्सेप्ट आनी केदार नायकान तेन्ना सगळो पाठपुरावो करून तेचें इनॉग्रेशन हांगा केल्लें. ह्यो लायटी घालता म्हणून आमकां थोडे दीस पयलीं कळटकूच आमी सांगलें की जर 3 तारखेर आमच्या फेब्रुवारीच्या वाडदिवस जावपाचो आहा, तेजे पयलीं घालत जाल्यार सगळ्यांकूच बरें दिसतलें, लायट उजवाड आसतली. आनी 8 दिसां भितर तेंच्यांनी आमकां येवन खंय वणके मारूंक जाय ते पयले वणके मारले. काल तेंच्यांनी हे खांबे उबे करून काल रातीक तेंच्यांनी सगळें ऑपरेशनल करून रेडी केलें आनी आज वाडदिवसाक सगळ्या उजवाडान हें काम रातीक आमचें जातलें, अशी पालखी बिलकी जातली हें आमकां आशा आसा. केदार बाबाचें आमकां आश्वासन मेळटा आनी तो पुरें करता हें म्हाका दिसून आयलां. त्या खातीर आमी ताका एक 2 गोश्टी सांगल्यात जे हांगा थोडें गार्डन कशें करून फुडल्यान सायडीनी जर जाता ब्युटिफिकेशन तें करचें. आनी हांगा हालीं वायनां जाल्या मागीर तुजी नॉर्थाक थोडे कडेन जे लँडस्लायड जाल्या ते प्रमाणे आमच्या देवळाक जावंक शकता कित्याक हे हिलार आसा आनी थंय मातशे प्रॉब्लम आसा. त्या खातीर आमी तो सांगला आनी तेणी येस टेकन इट अप. ही हॅज ऑलरेडी स्पोकन टू PWD एंड 3 म्हयन्या भितर तो सगळो प्रोसेस कंप्लीट जावन कामाक सुरवात जातली. सो पावसा पयलीं जातलें अशें म्हाका ताणें उतर दिलां आनी म्हाका गॅरंटी आसा तो हें करतलो म्हणून. त्या खातीर हांव तांचो उपकारी आसा आनी अशेंच आमकां देवस्थानाक मदत करीत रावचें. गांवचें देवूळ दत्त देवस्थानाची तुमचेर कृपा आसची. हे जयंतीक आमी उजवाडायल्लें हें तुमकां हांव सगळ्यांक फ्रॉम भारत CSR, I would want some comment. Please. You took up this noble initiative, I would say, for a temple. Speaking Konkani? Anything. Okay. I speak in Hindi. I Konkani. understand Konkani. Okay. So, just tell us what is this initiative, the CSR, and how many places you have taken up? See, Bharat CSR Network is an organization which is connected with 108 corporates. So we are using their CSR for various activities in 5 states of India. Goa is our prime, which we have completed almost 45% of the work right now in Goa. I am very thankful to Honorable MLA of Saligaon, Shri Kedar Naik. He has taken up this initiative, he is following with us, and we are in hand to hand going to complete all the projects in record time right now. So we have started with CCTVs, we have started with solar lamps, we are doing digital classrooms, we are coming up with water boards, we are beautifying his ground into a state-of-the-art turf ground, and he is taking active interest in education as well. So we are coming up with various activities under CSR for his constituency. Okay. What sort of budget do you have for Goa? Sir, I'll tell you very frankly and honestly, Goa or any state, we don't have a creative budget. We secure the budget for the year 2025 for entire India. We segregate our budget according to the demands made by the representative. He is actively demanding a lot of works in his constituency, and we are very actually happy to do some project for this mandir also as well, because this I just came to know from sir that today is the foundation day of this mandir, and it gives us a pleasure that we have displayed this light through sir's effort, and we will continue more for such religious places across Goa, and we will see to it that more and more productive works are taken under his constituency. Yeah. एक सांगपाचें उरलें की हे जे आज सोलार लायटी आमकां हांगा मेळ्ळ्या ती मेळोवन घेवपाक आमच्या कमिटीचो एक वांगडी सर्वेश करपे हाणें खूब शिफारस म्हणजे रिकमेंडेशन करून फाटीक लागून केदार बाबा कडल्यान हें करून घेवपाक आमकां येस मेळ्ळां. Thank you very much. थँक्यू.